वडाची पुनव म्हणटकीच पणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां आनी हेर सामानाक मागणी आसता. हेर सामान सध्या दिवचलच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेत अंदू फळां भाव खावपाक लागल्यात. फुलांचो बाजार लेगीत वेगवेगळ्या फुलांनी फुलून गेला. सवाशीण बायलां सामानाची उमेदीन खरेदी करतना दिसून येतात. आयतारा सकाळी पावसानूय विसव घेतिल्ल्यान बाजाराक गर्दी जावपाक लागल्या. सांज मेरेन सामान खरेदीक नेट येतलो असो विक्रेत्यांक आस्त आसा. वड पौर्णिमा आयज बाजार भरला ह्यो. हे वडाचे फोले व्हरता, दोणे व्हरता, अणसां, पणास, पांच तरेची फळां व्हरता. वडाच्यो खांदयो वयता 20 रुपयांनी तश्यो. आतां गांवांना न्हू वडाची कोण चडोवन चडपूर काडिना न्हू. अंदू पावसाळो कितें परिणाम पावसात बरें उणी सगळे गावले म्हणून झाडाचेर चडपाक मेळना. ना ना अशें किल्ले कात्र्यान बी लोक काडटा न्हू. जाल्यार वडाची पुन्हा गांवची बायलांची आनी अंदू न्हू अंदू फले जास्त म्हणून मातशें कमी आहा कित्याक लागून पावसा खातीर. पावस नसलो न्हू इतले बेगीन. अंदू सामान म्हारग आहा. हय हय. तुज्या कडेन कितें कितें मेळटा म्हाजे कडेन अणसां, दोणे, पणां, आनी वडाच्यो खांदयो मेळटा दिसता. खांदयो सगळें आहा. खपता भिंडी आसा. खपता न्हू. हय खपता. म्हणजे आज सांज मेरेन खपता. सांज मेरेन सगळें वयता. फाल्यां वड्याची पुन्हा फुलांक मागणी कशी आहा. फाल्यां वडाची पुन्हा फुलाची दर आहा. मिरची आहा वायट 800 रुपया किलो, रोज आहा 200 रुपया किलो, मॅरीगोल्ड आसा 600 रुपया किलो, आनी हे बारीक गुलाब आहा 400 रुपया किलो. ती वायट फुलां येता ती आहा 800-900 रुपया किलो, 1000 रुपया किलो सांगता. आनी आतां विकपाचें कशें कितें तें कांयच कळना. कशें दर लोक येवन तर हांगा सवाय मागता. 20 रुपया दिना, 30 रुपया दिना, 50 रुपया दिना, फातीन सांगता. फाल्यां वडाचे पुणयेक जावत ती फुलां म्हारग बसून जाल्यार ती घेवची पडली. लोक हांगा मागता 4 आण्यांनी 8 आण्यांनी आदलो लोक. पूण परिणाम कितें जावंक ना. परिणाम कितें आतां पळोवया कशें कितें जाता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.